नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक पांय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मळी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंय राज्य मनीसबळ उदरगत महामंडळ खाला खाजगी क्षेत्रांत एका वर्साचें काम पुराय केले उपरांत सरकारी नोकऱ्यांची मेळूं येता संद. इत्सूक आशिल्ले उमेदवार करपाक शकता अर्ज, सांगता मुख्यमंत्री. राखयेच्या दौऱ्यान गेलो भावाचो विश्वासघात. मानिल्ल्या भयणीन भावाक घाली 5.7 लाखांची तोपी. संबंधित दुबाविता आड कोलवाळ पुलीस स्टेशनात FIR नोंद करपाचो न्यायालयान दिला आदेश. सेंट फ्रांसिस झेवियर हाचे आड वादग्रस्त विधान करपी गौतम खट्टराचो भाव माधव खट्टराक गोंय पुलिशेन हरिद्वाराक केलो अटक. गौतम खट्टराचो सोद आसा सुरू. टिळक मैदानाचेर जमिल्ल्या शेकड्यांनी नागरिकांचो वास्को पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा. माधव खट्टराक केल्ली अटक दिशाभूल करपी. गौतमाक बेगोबेग अटक करपाची लोकांची मागणी. शापोरा वाठारात सोऱ्याचे थेंब आंगाचेर पडिल्ल्याच्या वादांतल्यान पर्यटक आनी वेटरां मदीं मारामारी. 2 जखमी. मणिपुरी गटाच्या कागाळीच्या आदाराचेर डार्लिंग्स बाराच्या 4 कर्मचाऱ्यां आड गुन्यांव दाखल. काणकोण पुलिसांनी 29 वर्साच्या हजरत अली सलूर या तरणाट्याकडल्यान सुमार 3.3 ग्राम म्हळ्यार 33,000चे MDMA ड्रग्स केले जप्त. आता पळयात खबरो विस्तारान. गौतम खट्टराचो भाव माधव खट्टराक गुन्यांव फाट्यान अटक केलो. सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर आक्षेपार्ह विधान करपी व्हिडिओ रेकॉर्ड करून वेगवेगळ्या सोशल मिडियाचेर प्रसारीत केल्ल्याचो आरोप आसा. माधव खट्टराक हरिद्वारात ताब्यात घेवन गोंयांत हाडपाचें काम सुरू आसा. मजगती गौतम खट्टरा आड लुकआउट नोटीस जारी करून वेगवेगळ्या शारांनी ताचो सोद सुरू आसा. सोऱ्याचे थेंब आंगाचेर पडिल्ल्याच्या शुल्लक कारणावयल्यान मणिपूरचे पर्यटक आनी वेटरां मदीं मारामारी जाली. हो सगळो प्रकार शापोराच्या डार्लिंग्स बारात घडलो. हे प्रकरणात दोन्ही गटांनी एकामेका आड कागाळ दाखल केले उपरांत पुलिसांनी बाराच्या 4 कर्मचाऱ्यां आड गुन्यांव दाखल केला. पळयात पुराय बातमी. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 16 एप्रिलाक 5 जाणांचो मणिपुरी तरणाट्यांचो गट शापोराच्या डार्लिंग बारात पार्टी करपा खातीर आयिल्ले. हो गट जेवता आसतना वेटर दुसऱ्या गिरायकाक सोरो दिवपाक वतना ताचें नियंत्रण गेलें आनी ताच्या हातींत आशिल्ल्या ट्रेंतल्या ग्लासांतले सोऱ्याचे थेंब मणिपूर पर्यटकाच्या गटांतल्या एका तरणाट्याचेर पडले. आंगाचेर सोऱ्याचे थेंब पडल्या उपरांत संबंधीत तरणाट्यान त्या वेटराक वायट उतरां करून ग्लासांतलो सोरो ताच्या आंगार मारलो. ते खातीर बाराचो वेटर आनी मणिपूर गटांतल्या तरणाट्यां मदीं मारामारी जाली. ह्या मारामारीत मणिपूर गटाचे 2 तरणाटे गंभीर जखमी जाले. देखून तांकां उपचारा खातीर आजिलो हॉस्पिटलांत दाखल केले. ही घडणूक बेरेस्तारा 16 एप्रिलाक मध्यानराती 12:30 ते 3 वरांच्या मजगती घडली. हे विशीं दोनूय गटांच्या लोकांनी एकमेका आड पुलिशेंत कागाळ केली. तशेंच मणिपूर गटाच्या एका व्यक्तीन पुलिशेंत कागाळ करून जखमी जाल्ल्या तरणाट्यांचे फोटो आनी व्हिडिओ पुलिसांक शेअर केली. उपरांत हणजूण पुलिसांनी बाराच्या 4 कर्मचाऱ्यां आड गुन्यांव दाखल केलो. हे घडणुकेक लागून आतां पर्यटकांच्या सुरक्षेचेर परतून एकदा गंभीर प्रस्न उपरासला. गोमंतक टीव्ही खातीर शापोरेच्यान विणा मांद्रेकार. काणकोण पुलिसांनी दवर्ली वाठारांतल्या 29 वर्साच्या हजरत अली सलूर ह्या तरणाट्याकडल्यान सुमार 3.3 ग्राम म्हळ्यार 33,000चे MDMA ड्रग्स जप्त केले. हो दुबावित आरोपी MDMA ड्रग्स विकपाच्या वाटेर आशिल्लो अशी माहिती पुलिसांनी दिली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा.
गोंयांत वाचन संस्कृताय वाडोवपा खातीर मंत्रिमंडळान गोंय राज्य ग्रंथालय धोरण 2034 मान्यताय दिल्या. ह्या अंतर्गत राज्यांतल्या सगळ्या लायब्ररींचो दर्जो वाडयतले, तशेंच 90 लायब्ररींचे ई-लायब्ररी म्हणून रुपांतरण करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. गोवा मोटर व्हेकल टॅक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स 2026 हाच्या अंतर्गत द प्रपोजल अप्रूव केला फॉर द स्पेशली फॉर द one time tax of the tax for construction equipment vehicle instead of existing one time tax at the time of registration. फक्त जो construction related vehicle असा पळय न्ही हांकां one time tax घेतलो वतलो. It is continuously renewal जावचें ना तांचे. Approval for the extension of the debt relief scheme for the mining affected borrower of the financial institutions. परत एकदा 2027 पर्यंत तांकां थोडे जाण लोक उरले हितूर ट्रक बार्ज वाले तांकां वन टायम रिलीफ दिवपाचो पळय न्ही डेट रिलीफ स्किमीन तो मार्च 2027 पर्यंत दिला लास्ट. रवींद्र भवन काणकोणा इज रजिस्टर्ड एज अ सोसायटी अंडर द एक्ट 1860 ताका अप्रुवल ऑफ द गोवा स्टेट लायब्ररी पॉलिसी 2434 लायब्ररी पॉलिसी फर्स्ट टायम हेका अप्रुवल दिला. आमी पळयता की आर्ट एंड कल्चरच्या अंतर्गत वेगवेगळे कडेन लायब्ररीज ह्यो पंचायतींनी चलता, तालुका लायब्ररी चलता, डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीज चलता. हेका एक पॉलिसी नाशिल्ली, ती पॉलिसी दिल्या. हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात रिडींग हॅबिट्स वाडची, हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात कॉम्पिटिटीव एग्जामीची बुक्स त्या लायब्ररींनी मेळची आनी त्याच बरोबर लायब्रियन्स जे आहा पळय न्ही हांचे अपग्रेडेशन्स जावचे, टायम टू टायम तांकांय ट्रेन करचे, तांकां ई लायब्ररीचो कन्सेप्ट जाल्लो आसा पळय न्ही तो प्रमोट करचो, लायब्ररियनांक अपडेट करचे, तांचेय बी वेरियस इश्यूज आशिल्ले ते इश्यूज जे आसा पळय न्ही रिजॉल्व करपा खातीर घेतलेले आसा. आर्ट एंड कल्चरच्या अंतर्गत अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या जाग्यांचेर संस्थाय लायब्ररी चलयतात आनी आतां आमी ऑलमोस्ट 90 लायब्ररीज ज्यो आहा ह्यो आमी ई लायब्ररीत कन्वर्ट करपाक घेतल्या. तातूंतल्यो म्हणजे 10-12 लायब्ररी ऑलरेडी ई लायब्ररींतल्यान कन्वर्ट जाल्यो आनी उरलेल्यो थोड्या दिसाच्या भितर त्यो कन्वर्ट जातल्यो, जेणे करून गोंयांत एक मोठे वाचन संस्कृती जी आमी म्हणटा पळय न्ही ती वाडपाक जाय. आजकाल यंग भुरगे हे वाचन संस्कृती कडेन कमी वता, जेणे करून तेजी हॅबीट तांकां लागची. हाज्या खातीर लायब्ररी पॉलिसी आसा पळय न्ही ही फायनल केल्ली आसा आनी ह्या हातूंतल्यान फुडल्या 10 वर्सांच्या भितर हातूंतल्यो वेगवेगळ्यो गजाली हितूर परत आसा तशी लायब्ररीज ह्यो स्कुलाक आसात, कॉलेजीन आसात, युनिवर्सिटीज आसात, टॅक्निकल इन्स्टिट्यूशनान आसात, अशा वेगवेगळ्या एस्टाब्लिशमेंटान आसलेल्यो लायब्ररी आसतल्यो. ह्यो जरी लायब्ररी त्यो एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत जरी आसल्यो जाल्यार वेन देर इज एन युनीक प्रोग्राम फॉर द लायब्ररीज तेन्ना तो एकी कडेन हाडून तांकां सगळ्या जाणांक ट्रेनींग, अपग्रेडेशन, टायम टू टायम दिवपाचे, बुक्स, एक्सचेंज ऑफ बुक्स ह्योय बी म्हणजे खंयसर जर जाय आसत जाल्यार त्या पद्दतीची एक्सचेंज करप हे सगळे लायब्ररी पॉलिसीच्या अंतर्गत येतले. दक्षिण गोंयच्या कोलवा दर्यादेगेर गोंयच्या दर्या शिमेचेर बेकायदेशीर नुस्तेमारी करपी कर्नाटकाच्या 13 ट्रॉलरांचेर नुस्तेमारी खात्यान व्हड कारवाय केल्या. ही कारवाय थळाव्या नुस्तेकारांच्या आदारान केल्या आनी जप्त केल्ल्या ट्रॉलरांक पणजे हाडपाचें काम सुरू आसा. संबंदीत ट्रॉलरांचेर बुधवारा सांजे वेळार नुस्त्याची पावणी करतले, अशी माहिती खात्याच्या अधिकाऱ्यान दिली. आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमगे खुद बोट घेवन येयल्या याचोय आमी वॉटर स्पोर्ट्सा बोट यूज कोन पुलिसांगेन याचोय आमगे इतली ताल माताय काप बार गेल तेमी चोय ताली ताल चोय बाबा ताली हे कितें आमगे एक बांगडो ना पेडो ना ए ओल काढ भाई हे ओल काढ हे ओल एवढे निघालो चोय हे ताल चोय हे ओढ बोट्यो चोय नुस्त्या मान काबा गुदाई. I am telling all over Indian fishermen, traditional fishermen in Goa almost dying. There is no fish. But Karnataka and from Bombay, Maharashtra, this big fishing trawler comes only 500 meters from Shisho. And all Bangla, this is mackerel, sardine. Look at this. Hey, Baba, idhar. So I am showing you. Wait. फोन दाखव इधर चोय आई एम शोइंग यू हे दिखाओ चोय देख look बांगड़ा you see all बांगड़ा here all fish
Okay. See how much fish they are robbing from our sea. This is Benaulim Beach, Goa. Hey, Baba. कितू टनानी फिश रे बाबा चोय बाबा या चोय आहे रे बाबा यो बॉम्बे बोट यो मालपोयच्यो चोय मान नुस्त्या का बारगोताय आमगे भाणाले दोयराचे चोय दोयरो इतू बोगले चोय बाबा. All kids can see our fish is robbed by Karnataka and Bombay boat. All are finished. Look, they are not supposed to come here. Look, all fish. Look at this. This is not good at all. Look, tons and tons. Look at this. Beautiful. It's not beautiful. Look, all the fish they robbed. And this will be many tons. Hey, इंग रोको पहले, इंग रोको, हमको देखने को मांगते. पूरा गोवा का लक नीचे रख, दिखाओ, नीचे रख, काली, नीचे रख. नीचे, इधर, नहीं, इधर, दिखाओ, जल्दी दिखाओ. ये सब गोवा लोग को देखने दो. ये कर. देख. पलटी दिखाने को मांगते हैं. Okay, देख. See, all children should see this sardine. How? Look, tons of fish from Goan water, which is not allowed. Look, all are finished. 1 आवर से कितना मच्छी पकड़ा है? एक ये रापणी नुसत्या कितू आलो डस्ट खाली रापणी आणि बस जाला फटके गया तो कट मारा था वो लेते आता. तू नुसत्या चोय 10 टन एक जाले में. आणि एक ये बोट आणि मोर दॅन 20 टन वो धावता आलो 1-2 आळा. तुम्हारा कितना था मच्छी? 15 टन रहेगा. 15 टन. आणि चार सगळे तुम्हारा 10 टन. तुम्हारा 8 टन. तुम्हारा 1.5 टन. कितने बार आया गोवा में मच्छी लेने पकड़ने को? आज नहीं, रोज आता है. बाबा अरे हिंगा तू हिंगा नुसत्या थिंग हवायचा. कसला पेपर ना थिंग सांग ते आमच्या गोंयचे दोयरे येतोय तोंडाक एकोडे एक डॉक्युमेंट ना विदाउट डॉक्युमेंट हे आमगे दोगले बोगले नुस्त्या माता एक कोण लायसन्स दिला बोटी डॉक्युमेंट नासतना आमगे हिंग बोगले मारपाक 100 मीटरांचे मरे सारखे बोगले तुम्ही तर विदाउट पेपर कैसे हिंगा. क्या भैया आपके पास पेपर नहीं है? कुछ भी नहीं. नया वाला बोट है. बोट नहीं बनता है. सेठ के पास रहेगा. हमारा पास दे नहीं तो वो दिन कोस्ट कार्ड मेरे हमको बोला हम लोग को पकड़ा था. पेपर नहीं कुछ नहीं बोला. कोस्ट कार्ड पकड़ा था और नंबर सेट दिया फोन में. बाद में और उन लोग बात किए थे कोस्ट कार्ड से. बाद में फोन में दिया. मेरे को याद नहीं. वो सेट मोबाइल देने के करता था. इन लोग ले नहीं पाए. अभी कितने दिन से चल रहा है ये बोट, नया बोट? हम लोग अभी बोले तो 4 महीने से होएगा. 4 महीने से? हाँ, 4-5 महीने से होएगा. अभी किधर से आप आया था? 1 आवर से. 1 आवर से इतना दूर गोवा में उधर मच्छी नहीं मिलता है? नहीं, तारले में जमाने के लिए इधर कवट उधर जाते, उधर कवट इधर. तुमको मालूम है शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक फकत पुस्तकी ज्ञान शिकोवचे परस योग्य करियर मार्गदर्शन करप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. दर एका शिक्षकान दर वर्सा उण्यात उणे 10 विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करपाची जापसालदारकी घेतली जाल्यार तरणाट्यां मदीं बेकारी व्हड प्रमाणात उणी जावपाक शकता असोय विश्वास तांणी उक्तायलो. माशेल खांडोळा वाठारांत खासा चलयांक खातीर बांदिल्ल्या गर्ल्स हॉस्टेलाचे उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो. ट्रेडिशनल एज्युकेशन तुम्ही BA, BCom आणि BSc खूप जाले आता. त्याच्या खातीर टीचर शिकयतात आणि भुरगीं शिकतात आणि भुरगीं पास आउट जातात आणि घराकडे बेकार आसा. हांव कितें करता, हांव डबल पोस्ट ग्रॅज्युएट म्हणटा ते आनी कितें करता ना वाट पळयता खंयची तरी एक नोकरी मेळटली काय म्हणून. म्हणजे टीचर कितें करताले तर 21 वर्सां. हांव एकदां टिचरांक हो प्रश्न विचारता म्हणजे टिचरांनी फक्त पुस्तकां आसतलें शिकप ते आतां तर AI शिकोवपाक लागला. काल म्हजे कडेन एकटो घेवन येयलो की म्हणालो इंडिव्हिज्युअल टीचर दिता आमी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स घरा कडेन बसयल्या उपरांत सगळें शिकयतले. म्हणजे टिचराचो रोलूच सोंपलो भितर तो सोंपलो वचत जाल्यार. टिचराचो रोल तो कितें, टिचरांनी थोडेशे आउट ऑफ द बॉक्स विचार करपाची गरज आसा. सरकार जर इतको टीचर अपॉइंट करता आसत जाल्यार त्या भुरग्या खातीर शिकोवपाक न्ही, तांकां तुमकां एक तर सेल्फ एम्प्लॉयड करपाक
ना जाल्यार तांकां खंय तरी एम्प्लॉयमेंट मेळपा खातीर तांकां कावन्सिलींग करपा खातीर आनी तांच्यांनी ह्या आपलो आनी देशाचो विचार करचो म्हणून हांवें कित्याक सांगलें म्हाका हे 100% दिसना. गेली 7 वर्सां कंटिन्युअसली एज एड्युकेशन मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर म्हणून हांव कंटिन्युअसली आनी म्हाका जेन्ना मेळटा तेन्ना हांव संद केन्ना सोडिना. नो डावट आय एप्रिशिएट माय टिचर्स. आत्ताच्या घडीक आमी केल्ले कार्यक्रम हांव एप्रिशिएट करता. बाय सेक्रेटरी एड्युकेशन, डायरेक्टर एड्युकेशन. आत्तां आमी इंडस्ट्री अकाडेमिया कनेक्ट कार्यक्रम केले. इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम. आज पर्यंत केन्नाच जालो नाशिल्लो. मोर दॅन म्हाका दिसता 10,000 स्टुडंट्स हे इंडस्ट्री अकाडेमिया कनेक्टांतल्यान इंडस्ट्रीच्या बरोबर उलयले. इंडस्ट्री लिडर्स आयले, फार्मा आयले, मॅन्युफॅक्चरिंग आयले, शिप बिल्डिंग आयले. स्टुडंट्सां कडेन उलयले तांच्यांनी आनी पास आउट जाल्या उपरांत तूं कितें कर हें सांगलें. पण हाज्या पयलीं हें जायनाशिल्लें. हांवें कित्याक सांगता म्हणून हांवें पयलींच म्हटलें तुमचें काम फक्त ग्रॅज्युएट करप न्ही. ग्रॅज्युएट तेय बी जातले. तुमी कांयच शिकयना जाल्यारूय पास जातले. आसतले तांकां कदाचित थोडेसे 40-45% पडटले पास जातले. आज एक्सटर्नल एड्युकेशन केल्यारूय डिग्री मेळटा. मागीर टिचराचें काम तर कितें तेंचें करियर घडोवप. हवामानाच्या वेगवेगळ्या कारणांक लागून 22 ते 25 एप्रिल या काळात राज्यात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 23 ते 24 एप्रिल या काळात पावसा वांगडाच उष्णताये खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला, जाल्यार 25 तारखेर फकत उष्णताये खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. बुधवारा राज्यात चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान वाडिल्ल्यान उष्णताय आशिल्ली. फुडले 6 दीस राज्यात चडांत चड तापमान 34 ते 36 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय आसा. गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसीचे अध्यक्ष अर्चित नायक आनी काँग्रेसीचे हेर कार्यकर्त्यांनी पवन विजय हांचे आड गुन्यांव फाटेकडेन कागाळ दाखल केली. सोशल मिडियाचेर गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह पोस्ट केला. तशेंच गौतम खट्टाराच्या वादग्रस्त विधानाक तांणी समर्थन दिलां असो आरोप कागाळीत केला. पवन विजयाचो भाजपा वांगडा संबंद आशिल्ल्याचो दावो अमित पालेकरान केला. तशेंच खट्टराक धरपा खातीर मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्या 48 वरांच्या आश्वासनाची वाट पळयतात, पूण ते ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. गौतम गटर म्हणटा तो आपय गटर उलोवपी मनीस, तेका आनी एक साथीदार मेळ्ळो पवन विजय म्हणटा तोय थंय नॉर्थ इंडियाचो खंयचो तरी आहा. आनी ताणें जितले डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स नॉनसेन्स जे बरयला फेसबुकार सोशल मिडियाचेर, हे म्हाका आय कांट इवन से इट. म्हाका उलोवपा सुद्दां लज दिसता. ही गजाल्यो ज्यो आमचे गोंयचे साहेबाचेर जे तेणें बरयला, इट इज व्हेरी शेमफूल दिस एक्ट. सो इमिजिएटली वन्स हांवें आनी आमचे बाब अमित पालेकरान सांगले भशेन आमी फेसबुकार वाचतकीच इमिजिएटली वी सेड वी मस्ट रिपोर्ट दिस. वी हॅव रिपोर्टेड इट टू द ऑथॉरिटीज आनी आमी डीजीपी कडेन वतले. आमचे बरोबर आमचे बाकीचे पदाधिकारी आसा, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुशावतीचे आसा, आमचे लोकल लिडर बाब समील आसा, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी आमचे बाब मोहन आसा, आमचे बाब विकास प्रभुदेसाय आसा, युथाचे आसा बाब चिराग आसा. हे सगळे ऑल ऑफ अस have come together only to give one message that we want peace and harmony in Goa. आमकां हे जे अनवॉन्टेड जे एलिमेंट्स आसात हे येवन गोंयचे पीस आनी हार्मनीची वाट लावपाचे प्रयत्न करता, हे आमी कदापि जावपाक दिवपाचे ना. आनी आतां सीएमान म्हणलाय 48 आवर्सान आमी करता म्हणून अरेस्ट तेका. आनी आय एम ट्रायंग टू कीप माय फेथ. आय एम ट्रायंग टू वेट फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स की बाबा आय होप दे आर एबल टू कॅच दिस कल्प्रेट. बट तेच्या बरोबर हो जो पवन विजय आसा तेकाय धरपाक जाय, बिकॉज ही हॅज नॉट ओनली सपोर्टेड this gutter, but he has also enhanced his statement. He has spoken more than that. So हांकां दोगांय अरेस्ट करून गोंया हाडपा जाय. आनी जर हाडपा पावना then Congress party, entire Congress party, we will take law in our hand. There will be a law and order situation in Goa. We will go all out. कित्याक गोंयचो साहेब हो खंयचे धर्माचोच साहेब ना, हो सगळ्या धर्मांचो आमचो साहेब. हांव हिंदू जावन एक हे म्हणटा. And we will come all out on the streets of Goa if that man, both these men are not arrested. अरविंद केजरीवाल हांचे आड सोरो भानगड केस सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आसा. हे सुनावणेत न्यायाधीश स्वर्णकांत शर्मा हांणी ह्या प्रकरणाचें काम पळोवचें न्हय अशी याचिका आमी दाखल केल्ली, पूण ती न्हयकारली. ह्या प्रकरणाचो निमाणो निकाल अजून जाहीर जावंक ना. अशें आसून लेगीत केजरीवाल दोशी आसा अशें सांगून भाजपाचे फुडारी लोकांची दिशाभूल करतात. मुळातूच दादागिरी करपाक भाजपूच हुशार आसा अशी टिका आपाचे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायक हांणी केल्या. शब्द वापरून ड्रामेबाज असले शब्द वापरून दिशाभूल करपाची प्रयत्न केलो. तिका चीफ जस्टिस केलो मॅडम स्वर्णकांत शर्मा. शी इज नॉट चीफ जस्टिस ऑफ हायकोर्ट.
शी इज जस्ट अ जज ऑफ द हायकोर्ट, शी इज नॉट चीफ जस्टिस. सो कसले कसले फॅक्ट्स धरून आनी अशें म्हणपाचो प्रयत्न केलो की ती लेडी जज आशिल्ली म्हणून ताजेर तिका आमी टार्गेट केले, असले सगळे नाका आशिल्ले दिसाभूल करपाचे प्रयत्न केले. सो आमी पयलीं म्हळ्यार हाचो निशेध करता. आमी सांगूंक सोदता की इट इज भारतीय जनता पार्टी अँड भारतीय जनता पार्टीज एजन्सीज की जेन्ना तांकां दिसता की खंयचे जजमेंट तांच्या फेवरान वचचे ना तेन्ना दे यूज ऑल द रॉंग मेथड्स टू ट्राय अँड मिसयूज द लॉ. काल जी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन लोकांची दिसाभूल करपाचे तुम्ही प्रयत्न केला ताचो आमी निशेध करता. फॅक्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ द पीपल आणि जे हांवें तुमकां फॅक्ट्स सांगले, 2 फॅक्ट्स विच इज दॅट एक म्हळ्यार जजाची भुरगीच आर वर्किंग अंडर द ऑपोजिंग एडवोकेट. दिस इज अ फॅक्ट विच इवन द जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा herself has not denied. She is admitted in her ruling. And secondly, that she has attended RSS functions not once, not twice, but at least 4 times. That also she has admitted. She has not denied. वास्को केटीसी बस स्थानकाच्या प्रकल्पाविषयी थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. या प्रकल्पाविषयी पारदर्शकता, येवजणेचो तपशील आणि स्पष्टीकरणाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. प्रकल्पाविषयी लोकांक माहिती दिवची तशेंच प्रकल्पाविषयी पुराय माहिती सादर जाय मेरेन नियोजित आंदोलन स्थगीत करपाचो निर्णय तांच्यांनी घेतला. तशेंच प्रकल्पाचेर सविस्तर सादरीकरण करचें म्हणून लोकांनी मागणी केल्या. काउन्सिल मिटींग जाली आणि आमचे लोकल काउन्सिलर जो पॉयंट आसलेलो शिफ्टिंग ऑफ केटीसीएल डेपो तेका लागून घेतलेलो आणि जो डेपो खातीर आमी ऑब्जेक्ट केल्ले. ऑब्जेक्ट कित्याक केल्ले, जो स्पॉट, जो स्पेस जो म्युनिसिपालिटी केटीसीएलाक दिवंक सोदता पळय तो एक्सिडेंटल झोन, जो सारको फिजिबल ना, फिजिबल रिपोर्ट ना, इकॉनॉमिक रिपोर्ट ना, ट्रॅफिक सेल रिपोर्ट ना, हे सगळे जे रिपोर्ट लागता पळय ते नासलेले. म्हणून तर आमच्या लोकल काउन्सिलरान एका ऑब्जेक्ट केलेले. आणि खंय तरी हो जागो 9,000 स्क्वेअर मिटर, तो वर्थ 45 करोड्स वर्थाचो जागो, विथआउट एक सिंगल नोट, विथआउट रिप्रेझेंटेशन, विथआउट एनिथींग. तू बेस्ट ऑफ सिंगल पेपरार अजेंडार घालता आणि तू अप्रुवलाक मागता. म्हाका दिसता 2-2.5 वर्सां जाले चेअरपर्सनाक मॅच्युरिटी येवपाक जाय आसलेली, खंय तेका ही येवंक ना. आणि तो जाग्याचो कॉस्ट जाता ऑलमोस्ट 90 करोड्स आणि आमी ताका फुकट दिता. हो 90 करोडाचो जागो आमी हो फुकट दिता आणि तो थंय तो कितें तरी उखलता आणि आमकां एक 10 करोडाचें हे बांदून दिता. पळय, आमकां प्रेझेंटेशन दिता म्हणून तुषारान सांगलेंच, आमी एग्री आसा प्रेझेंटेशनाक, पूण प्रेझेंटेशन जे भशेन जाय आमकां लोकलांक, वास्कोकारांक जाय, दिल्लीकारांक आणि भायल्या लोकांक हांगासर येवन बेनिफीट घेवंक मेळचें ना. जे प्रेझेंटेशन NBCC आमकां दिवंक सोदता आमी एग्री आसा. तेंच्यांनी डेट एंड टायम आमकां सांगचो आणि सपोज ते नुसार तेंचे प्रेझेंटेशन नुसार आमी कम्फर्टेबल ना, आमचे वास्को खत्रे ना हा दिसात जाल्यार आमी जो प्रोसेस आमी म्हटला पळय एजिटेशनाचो, हो आमी सगळ्यांक मेळोन जुळोन कंटिन्यू करतले. वेल, आमचो एकूच पॉयंट आसलो लास्ट टायम की गव्हर्मेंट जो आसा हो जो शेतकारांनी आमचो जागो कदंबा बस स्टँड बांदून दिलेलो तो आयज दिल्लीकारांक कित्याक फुकट दिता, हो आमचो मेन मुद्दो आसलो. सेकंड थिंग म्हणल्यार वॉटर क्रायसीस तुमकां खबरूच आहा वास्कोन जाता. तितून हो एक मेगा प्रोजेक्ट सपोज येयलो जाल्यार हितून आमच्या लोकल्सांक कितले त्रास जातले हो एक क्वेश्चन आसलो. थर्ड थिंग म्हणल्यार जे 28 CR जे ऑलरेडी लास्ट प्रोजेक्टाक स्पेंड केल्या तेजी अकाउंटेबिलिटी कोण घेतलो. सो फक्त आमी एक क्वेश्चन तेंचे कडेन मांडलेले, कित्याक आमी जे RTI मागलेली तितून आमकां क्लॅरिफिकेशन कांय मेळनासलें म्हणून. सो हेज्या मुखार सपोज आतां कोण तरी येवन आमकां म्हणटा की आमी लोकांची दिशाभूल करता म्हणून जाल्यार कम्प्लिटली रॉंग. कित्याक आमकांय डेव्हलपमेंट जालेलें जाय, आमकां वास्कोचें बरेंच जाल्लें जाय. आमी प्रोजेक्ट सपोज बरो आहा जाल्यार तेच्या वांगडा आमी आसतले. सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसीस एक हितून आसतो म्हणून आनी एक बरो न्यू मॉडल बस स्टँड जातलो म्हणून आमकां. कित्याक वी थॉट इट वील बी अ गुड थिंग. यू कॅन बिल्ड बस स्टँड, तूं कित्याक पार्क कोर थिंगान आनी कितें करपा जाता. बट वाय मेगा प्रोजेक्ट्स इन दॅट सेम थिंग अंडर RTI दाखयता ते प्रमाणे. वाय लग्जरी फ्लॅट्स आर कमिंग ओवर दॅट 2,000 म्हूण सांग दाखयता RTIचेर. सो हिंगा हूंय पूण गव्हर्मेंटान मातशें स्टँड घेवपा जाय, लोकांचे विस्वास घेवपा जाय पयलो. दॅट इज द मेन थिंग.
जे KTC बस स्टँडाक KTC दिलो आहा जो प्रोजेक्ट कदंबा आपल्या तांकां दिलो आहा कॉर्पोरेशन दिलो आहा कांट गव्हर्मेंट अँड कदंबा कॉर्पोरेशन कंट्रोल द प्रॉपर्टी दे कांट डू इट तें करपाक जायना कॅपॅसिटी ना तांकां गव्हर्मेंट कॅपॅसिटी ना दॅट अ प्रायवेट बिल्डर हॅज टू कम अँड डू द बिल्डींग. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक